मंगळा भावा भयणीनो, दोतोर स्मायली ब्लँटन हो एक आपल्या पेशंटाची काणी सांगता. एक दीस पेशंट आयलो ताका मेळोंक. तो सायकियाट्रिस्ट, मनाचो दुयेंस जाल्लो तत्वज्ञान, शास्त्रज्ञान. सो त्या पेशंटान ताका म्हणलें, तूं मनाचो विकार शास्त्रज्ञान न्ही, बायबल वाचता? कित्याक ताणें बायबल पळयलें ताच्या टेबलार. ताणें म्हटलें, होय हांव नुस्तें बायबलूच वाचूना, पूण तो बायबल जावन आसा एक पाठ्य पुस्तक मनशाच्या वागणुकाचे, मनीस कसो जिवीत जियेता आनी एकामेका तांय देवण घेवन करता. सो एक व्हडलें महान पुस्तक. आनी ते पुस्तकांतले जो संदेश तुमकां मेळटा तो तुमी तुमच्या जिवितांत आपणायलो जाल्यार तुमच्या प्रश्नाचो सोडवण करतलो. आनी तो म्हणूंक लागलो, लोकांनी तरी हें पुस्तक वाचून त्या पुस्तकांत जी सोडवणीची संदेश आसा तो तांच्या जिवनांत आपणायलो जाल्यार आमकां दोतोरांक आमचे ऑफिस बंद करून वयचें पडटलें. कित्याक लोकांन आपआपल्या जिविताची जबाबदारी घेवंक शकता. आनी हे सुफळ करूंक ताणें ताका एक उदाहरण दिलें वेंचीक पुताचें. वेंचीक पुतान तेका देवान बक्षिलो. ताचें जिवीत ताणें इबाडयलें आनी गुन्हेगार, तो व्हडलो गुन्हेगार, तरी आसतना देवान ताका बक्षिलो. आनी तो मोग त्या आपल्या बापायन ताका दिल्लो, त्या मोगान ताच्या जिविताचें परिवर्तन जावं, ताचे फामिली ताय शेजाऱ्या ताय तो एका सांताचें जिवीत जियेतालो. सो ते भाशेन जायते फावटी आमकां देवाचें उतर जावन आसा एक उजवाड आमच्या काळोखा जिविताचो. आनी आजच्या शुभ वर्तमानान आयकलां आमी, जो कोण आपलें घर घट बुन्यादीर बांदता तें सोंपेपणें पडना. आनी जो कोण आपलें घर घट बुन्यादीर बांदिना तें वादळ वारें आयलें तेन्ना पडोन मोडोन फोडोन वयता. तेच भाशेन आमचें भावार्थाचें जिवीत, आमचो थीर भावार्थ आमच्या देवाचे देव आमचो मोगाळ मीत मेर नासलो मोग आमकां दिता, आमचो आवय बापूय. आनी ताणें बासायलां आमच्या जिवितांत तो आसतलो. आमी फक्त ताचे मांदामेंत मानले जाल्यार, ताच्या उतरा प्रमाणें जियेले जाल्यार स्वर्गींचें राज संवसारांत आमकां तो दितलो.